नमस्कार. ह्या खाशेल्या टॅलिकास्टा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. जशें आमी नांव दिलां ह्या टॅलिकास्टाक, इट इज कोवीड ब्रेकिंग, कोवीड एक्सक्लुसीव आनी कलंगूट ब्लंडर वास्को फियास्को. सो मेन गजाल आत्ताच आमचे चीफ रिपोर्टर आमचे फिल्डार आहात, पण आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार ह्या विशयाचेर सकाळी सावन इन्व्हेस्टिगेशन करत आसात. कारण कलंगूटची जी केस मेळ्ळी ती केस म्हाका दिसता सगळ्यांच्याच तकल्या भितर गेला आनी ताजेर उलट सुलट चर्चा गोंयभर सुरू जाल्यात. सो ताजी वस्तुस्थिती कितें, वॉट इज द रियलिटी ऑफ कलंगूट केस, हाव सिरियस इट इज एंड वेदर दॅट केस कॅन लीड टू लोकल ट्रान्समिशन इन कलंगूट, हाजी आमी तुमकां डिटेल्स हाडटात. हांव लौकीक सकाळी सावन आमी इन्फॉर्मेशन काडत आसात ह्या गजाली बाबतीक, सो दॅट वी कॅन गिव यू ऑथेंटीक इन्फॉर्मेशन, वी कॅन गिव यू रियल इन्फॉर्मेशन. सो लौकीक आहा म्हजे बरोबर. लौकीक, म्हजो आवाज तुका क्लियर आयकूं येता? प्रमोद. या. सो वॉट इज दीस, आमी वास्कोचेर मागीर या, कलंगूटचेर जो सगळो सध्या बोवाळ चल्ला सोशल मिडियाचेर, व्हॉट्सएपाचेर. सो वॉट इज द रियलिटी ऑफ कलंगूट? कलंगूट आमी सकाळी केस मेळ्ळ्या उपरांत इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केल्लें. आमकां मदींच एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की ती ओल्ड लेडी म्हणजे 60 अबाव आहा ती, 70 लागीं काय 73 अशी एज सारकी आमकां अजून कन्फर्म जावना, 67 और 73 समथींग. सो ती जेन्ना पॉझिटिव्ह मेळ्ळा म्हणून कळ्ळें आनी तिची कंडिशन क्रिटिकल आहा म्हणून कळ्ळें. मागीर फुडलें लिंक आमकां मेळ्ळें की ती कलंगूट पंचायतीच्या पंच मेंबराची सामकी क्लोज रिलेटिव्ह आनी ती क्लोज संपर्कांत येयल्ली म्हणून. ते येना बरोबर आनी एक स्टोरी अशी सोशल मिडिया वयल्यान येवपाक लागली की ती एक लग्न अटेंड करपाक गेल्ली आनी तिन ते लग्न अटेंड केला म्हणून ते 200 लोक काजार अटेंड करपाक येयल्ले आनी काजार अटेंड केला कलंगूट म्हणून अशें इन्फॉर्मेशन येयलें. म्हणून आमी चड इन्व्हेस्टिगेट केलें जाल्यार कळ्ळें ते काजार ते पंचायतीचे रिलेटिव्हाचे आसले ते 31 मेक आसले आनी मागीर दुसरे दिसा ते चलयेचे घरा कडेन परतन कितें आसता ते चिकाले वास्को थंय जाल्ले. पण ही ओल्ड लेडी जाण्टेली येयली ती 2 जुनाक गोंयान एंट्री मारल्या. सो काजार आनी ते परतन जावन ती गोंयान एंट्री मारल्या. सो ती काजाराक आनी हे दुसरे फंक्शन आसले, रिच्युअल्स आसले तेंचे वास्को, थंय ती दोनी कडेन ती पावना. सो थंय गेल्ल्या लोकांनी आतां मातसो सुकार सोडयता की थंय तिंकां म्हणजे तेंच्या संपर्कांत ती येवपाचे चान्सीस खंयच चान्स ना म्हणून ती त्या दोनी इव्हेंटाक पावना. दुसरें आमकां कळ्ळें ती प्रॉपर परमिशन घेवन गोंयान या लौकीक, गो हेड. जे परमिशन गव्हर्मेंटा कडल्यान घेवचे पडटा प्रॉपर परमिशन ती घेवन गोंयान येयली. पण आनी एक गजाल मातशी चिंतपाक सारकी की ती टेस्ट तिणी खंय तरी स्कीप केल्या अशें दिसता. सीएमाक आमी मेळ्ळे, सीएमाक हांवें इनपूट दिल्लें की अशें अशें आयकता. म्हणटा म्हणटा तिची स्वॅब घेवन टेस्ट केल्या म्हणून ती पॉझिटिव्ह सांपडली. पण तशें जाल्यार ती सारकी कंप्लिटली होम क्वॉरंटायन आसपाक जाय आसली वा फॅसिलिटी क्वॉरंटायन आसपाक जाय आसली आनी तिची टेस्ट रोखडी जावन ती जेन्ना एडमीट जाल्ली आसपाक जाय आसली. ती 2 तारखे येयल्या आनी ती घरा कडेन बरी ना जावन ती एका प्रायवेट हॉस्पिटलान गेली. प्रायवेट हॉस्पिटलान तिची कंडिशन एकदम हें आसली, क्रिटिकल कशी दिसताली. दोतोराक पळयतनाच खंय कळ्ळें की ही कोवीड केस आसूं शकता म्हणून. रेस्पिरेशन इश्यू आसता तिका, रेस्पिरेशनाचो प्रॉब्लेम आसलो आनी कोविडाचे सगळे सिम्पटम्स तिका दिसताले. सो तेंच्यांनी इमिजिएटली तिका थंय एडमीट करनासतना गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान जीएमसीन रिफर केली आनी थंय मागीर तिची टेस्ट जावन ती सगळे पॉझिटिव्ह सांपडून तिका कोवीड हॉस्पिटलान बी हें केलें. बट हॉस्पिटलाक तेजे उपरांत ती केस तेंच्यांनी नॉर्मल केस म्हणून हँडल केल्या खातीर तेंचो एक 7 ते 8 स्टाफांक इन्क्लुडींग तो डॉक्टर जेणे तिका ट्रीट केले तेंकां आतां क्वॉरंटायन करचें पडलें, तेंकां आयसोलेशनान मातशें दवरचें पडलें. दुसरें हांवें हॉस्पिटलांतल्यान इनपूट काडपाचो प्रयत्न केलो, ती मातशी क्रिटिकलूच आसली. अशें आयकयलें की तिका रोखडेच व्हेंटिलेटराचेर घालपाची परिस्थिती येवंक येता म्हणून. तिची परिस्थिती क्रिटिकल, ती जाणटी आशिल्ल्यान तिका इन्फेक्शन हें चड तिच्या हेल्थाक चड मारक हो व्हायरस. सो तिचे व्हेंटिलेटराचेर एक वेळ घातले आसूं शकता वा घालपाची परिस्थिती येवंक शकता. इतलें इनपूट म्हाका हॉस्पिटलांतल्यान मेळ्ळें. पण हे लग्नाची गजाल आशिल्ली ती खोट म्हणून प्रूव जाली आनी सारकी कन्फर्म सोर्सांतल्यान इन्फॉर्मेशन काडली की ती लग्न आनी ते दुसरे परतन दुसरे दिसा जे चलयेच्या घरांत ते जाल्ल्या उपरांतूच ती गोंयान पावली. सो लौकीक, एक गजाल जी आमकां सामकी इम्पॉर्टंट लक्षांत घेवपा जाय ती म्हळ्यार एक जो बोवाळ चल्ला की ती गोंयां येवन तिणें वॅडींग अटेंड केली ऑर एक व्हडलो इव्हेंट अटेंड केलो, तातूंत भितर कांय तथ्य ना. सो ऑन दॅट पार्ट पीपल कॅन बी
रिलॅक्स्ड, देर इज नो मेगा इव्हेंट शी अटेंडेड. नंबर 2, पूण ती गोंयां येतगीर तिची टेस्टिंग जाल्लें काय ना हाजे विशीं भरपूर डावट आसा. कारण जर टेस्टिंग जाल्लें जाल्यार ती प्रायवेट हॉस्पिटलां कित्याक पावली, कारण टेस्टिंग जाल्लें जाल्यार तिजो रिजल्ट तेन्नाच येता आशिल्लो. सो दॅट इज अनादर मेजर फॅक्टर दॅट इज नाव इन टू प्ले, की टेस्टिंग तुगेलें चुकिल्लें काय कितें, आनी जर तें चुकलें जाल्यार तें कशें चुकलें. तिसरी गजाल जी इम्पॉर्टंट आसा ती म्हळ्यार ज्या प्रायवेट हॉस्पिटलां भितर ती गेली त्या प्रायवेट हॉस्पिटलान तिजी कंडिशन पयली, तिची कंडिशन तांकां बरी दिसली ना, सिरियस दिसली, आनी जो ड्युटीचेर दोतोर आशिल्लो आमकां जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या त्या दोतोरान पळयतनाच ताका लक्षांत आयलें की दीस इज अ व्हेरी सिरियस केस ऑफ कोवीड-19. आनी तो सिरियसनेस कळटकीर ताणी इमिजिएटली तिका टेस्टिंगा खातीर धाडली आनी तिजो रिपोर्ट पॉझिटीव आयलो. सो त्या हॉस्पिटलान, प्रायवेट हॉस्पिटलांनी आपलो 7 सुमार स्टाफ सद्याक क्वॉरंटायन केला. सो दीज आर मेजर थिंग्स. सो लोकी एक गजाल आसा की ऑल्दो शी डीड नॉट अटेंड दी मेगा इव्हेंट, ऑल्दो शी डीड नॉट मिक्स्ड वीथ पीपल इन अ वेडिंग कायंड ऑफ अ सेटअप, पण 2 दीस जाले फाटली ती गोंयां आसा. सो 2 दीस जर ती गोंयांक आसा जाल्यार ती ज्या मनशांच्या संपर्कांत आयल्या, वॉट इज द इन्फॉर्मेशन अबावट देम, आनी तांची टेस्टिंग बिस्टिंग स्टार्ट जाला काय कितें? ओके, आनी एक इन्फॉर्मेशन, तेजे तो पंच मेंबर आसलो, तो तिच्या संपर्कात आसलो. सो अशें आयकता की ते पंच मेंबराच्या भायर तेजे सोशल म्हणजे लोकां कडेन संपर्क आसलो. सो आतां आमकां हांवें कलंगूटच्या हितूंतल्यान इन्फॉर्मेशन काडपाक गेली की ते जे कॉन्टेक्टान येयला अशें डावट आहा. पंच मेंबर बाकीचे पंचायतींतलो स्टाफ, पंचायत तेंच्यांनी लोकां खातीर बंद दवरल्या, आनी ते जे पंच मेंबर कॉन्टेक्टान येयले अशे डावट आहा वा येयले अशें कन्फर्म आहा तेंच्या पंच मेंबराच्या कॉन्टेक्टान. तेंचे टेस्टिंगूय करप चालू आहा. तेंचे आतां टेस्टिंग करतले वा तेंचे करपाचें आहा, डिसायड जाल्लें आहा तें करपाचें आहा, इतलें म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा. आनी एक दुसरी जी इम्पॉर्टंट गजाल आसा ती म्हळ्यार वी वील गेट यू मोर डिटेल्स ऑफ कलंगूट एज द डे प्रोग्रेसीस, बट रायट नाव ही जी कन्फर्म इन्फॉर्मेशन आहा ती आमी तुमच्या म्हऱ्या पावयल्या. दुसरी गजाल जी इम्पॉर्टंट आसा ती म्हळ्यार वास्कोची. आनीक लौकीक वॉट इज द अपडेट ऑफ वास्को नाव, कारण सकाळीं सावन म्हाका दिसता वास्को बंद करचें ना करचें हाजेर चर्चा, मागीर केसीस वाडटात, केसीस वाडटा आसतना आमी कोणाक रावल्यात अशी चर्चा. सो फायनली आनी आमदारय सामको वोकल जावन सांगता की बंद करचें म्हणून. सो वॉट इज द अपडेट रिगार्डींग वास्कोस एडमिनिस्ट्रेशन, कितें चिंतता सद्या? ओके, वास्कोच्यो केसी वाडपाक लागल्यो. पण आयज सकाळीं सीएमान वास्को विजीट केली, थंयचे लोकल MLAक मेळून मिटींग घेतली म्युनिसिपालिटी हॉलान तेंच्यांनी. आनी कार्लोस जे वास्कोचे आमदार आहात तेणी स्ट्रिक्टली डिमांड केली की मातशें तरी लॉकडावन, कंप्लीट एकदम लॉकडावन जायना, पार्शियल लॉकडावन तरी वास्कोन आसपाची गरज आसा असो डिमांड केल्लो. आतां बाकी सगल्यो केसी वाडटा ते पळोवन लोकल म्हणजे मांगूर विलाज, सीएम म्हणटा मांगूर विलाजल्यो केसी वाडटा, बाकीचे भायल्यो वाडना. आतां आमकां सीएम एक 15 मिनटां पयलीं म्हाका सीएम मेळ्ळो आनी तेजी अपडेट घेतली. तेन्ना सांगपाक लागले की डिमांडूय आहा आनी आमकां गरजूय दिसता मातशी, सो तेजेर विचार करप चालू आहा. आयज इव्हिनिंग म्हणजे एनी टायम म्हणजे एका वरा भितर वा 2 वरां भितर डिसिजन जातलें. आनी चड करून वास्को लॉकडावन करपाचें पार्शियल, वा कितली एरिया करतले, फूल वास्को करतले काय मांगूर हिलाचे भायले आनी थोडी एरिया करतले हें म्हाका कन्फर्म ना, पण आनी थोडे लॉकडावन कॉर्डन करपाची गजाल वाडपाची आसा. सो एक लौकीक जी आमी ब्रेकींग न्यूज सद्या लोकांक दिवपाक शकतात ती म्हळ्यार खंय तरी आफ्टर रिलेंटलेस प्रेशर एडमिनिस्ट्रेशन इज थिंकींग अबावट लॉकिंग डावन पार्शली इन वास्को ऑर होल्ली. म्हळ्यार पार्शल काय होल हें म्हाका दिसता आयच्या SCCच्या मिटिंगे उपरांत थारतलें, ताज्या पयलीं तें थारचें ना. बट दॅट SCC मिटींग इज व्हेरी क्रुशल नाव, कारण थंय डिसिजन जातलें कितें करपाचें तें. त्याच बरोबर द इन्फॉर्मेशन दॅट वी आर रिसिवींग रायट नाव इज दॅट वास्कोच्यो मांगोरा वेल जे टेस्टिंग चालू आसा दोज केसीस आर गोईंग ऑन इन्क्रिजींग. सो थंय कमी कांय जावपाचें म्हळ्यार जें दिसतालें की खंय तरी केसी डीप जावपाक लागतल्यो, कमी जातल्यो, सद्याक तरी तशें दिसना. केसीस आर गोईंग ऑन इन्क्रिजींग. सो इफ यू टेक दॅट फॅक्ट इन टू अकावंट डेफिनेटली आतां मेरेन एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो थिंकींग अबावट गोईंग फॉर अ वायडर लॉकडावन. सो लौकीक पार्शल जेन्ना म्हणटात तेन्ना वॉट इज CM's थिंकींग? ही स्टील नॉट गोईंग ऑन अ सिटी वायड कायंड ऑफ अ थिंग, इज की सद्याक आनी इल्लो वाडोवन पळोवया कंटेनमेंट झोन. दॅट इज द थिंकींग दॅट इज हॅपनिंग एट एडमिनिस्ट्रेटीव लेवल रायट नाव.
तेजेर कन्फर्म अशें सीएमान वा कांयच सांगना. सीएम म्हटले ऑफिसर्स आनी हे मिटींग घेता तेजेर आनी डिसिजन आयज सांजचे पर्यंत जातलें. लॉकडावन जातलेच काय ना हेजी कन्फर्म तेणी सांगना, पण जे उलयताले तेजे वयल्यान कळटालें की कन्फर्म लॉकडावन जावपाचें वा थोडे रिस्ट्रिक्शन वाडपाचें, पार्शियल लॉकडावन म्हणून येता. एक वेळ कंप्लीट लॉकडावनूय आसपाक शकता की सांज पर्यंत आनीकूय रिपोर्ट्स येतले आनी रिपोर्ट आमचे कडेन अजून पावनासतले. गव्हर्मेंटा कडेन खुबशे रिपोर्ट आसतले, म्हणजे जे आमकां सांजचे बुलेटीन इश्यू करता ते रिपोर्ट तेंचे कडेन दीसभराचे रिपोर्ट तेंचे कडेन आसता. सो तेजे वयल्यान ते स्टेट एक्झिक्युटीव कमिटीची मिटींग आतां 4:00 4:30 सुमारचो घेता. तितून हे डिस्कशन जातलें आनी फायनल डिसिजन जातलें. पण कसले तरी लॉकडावन हे जातले, पार्शियल आसूं, एंटायर सिटीचें लॉकडावन आसूं वा एंटायर सिटीचें पण कमी रिस्ट्रिक्शन आनी लॉकडावन आसूं, ते जातले. दुसरी एक गजाल हे करपाची म्हटल्यार काल जेन्ना लॉकडावनाचे अफवा येवपाक लागल्यो पयलीं की लॉकडावन जाता फाल्यां, काल 5:00 लॉकडावन जाता अश्यो न्यूज पातळपाक लागली, मॅसेजी सर्क्युलेट जावपाक लागल्यो. तेन्ना वास्कोच्या लोकांनी दोन गजाली केल्यो. एक, दुकानांचेर गर्दी केली, ग्रॉसरीच्या दुकानाचेर गर्दी केली, भाजयांच्या दुकानाचेर गर्दी केली सामान घेवपाक. आनी दुसरें अशी आमकां इन्सिडंट आढळ्ळें की थोड्यांनी वास्को सोडलें आनी आपलें दुसरें घर वास्को सोडून दुसऱ्या भागात जें घर आहा वा क्लोज रिलेटीव आहा आनी तेंच्यांनी तांकां आपयल्लें त्या जाग्याचेर ते रावपाक गेले. अशें केस आमकां खोर्ले हांगासर मेळ्ळी, ओल्ड गोवा खोर्ले, की एक दोग जाण थंयचे क्लोज रिलेटीव काय तेंचे कितें घर आहा खोर्ले सायडीन फ्लॅट आहा थंय रावपाक गेले. थंय लोक मातशे पॅनीक जाले तुमी वास्कोच्यान थंयच्यान येयल्या म्हणून. मागीर पुलिसांक बी आफोवन तेंच्यांनी सांगलें तुमी टेस्ट करा, नेगेटीव आसली की रावपाक प्रॉब्लेम ना अशें कितें तेंचें फायनल जालें. अशें जावपाक लागतलें आतां की लॉकडावन जाता ते न्यूज आयकून लोक वास्को सोडपाक चे चिंतपाक शकता. वास्कोच्यान भायर तेंचे खंय मूळ घर आहा गांवांनी बी जाल्यार ते थंयच्यान मूव जावपाक चिंतूंक शकता. हेंवूय मातशें रिस्की आहा. जर वास्को जर ते लॉकडावन करता आनी ते मास टेस्टिंगाक वयतले लॉकडावन करून, जाल्यार हे मनीस जर भायर सरले आनी समज चुकून थंय कोणी पॉझिटिव्ह आहा जाल्यार तो थंय ट्रेस जावचो ना पयलींच भायर सरिल्ल्या कारणान, आनी तो भायर खंय तरी तो ज्या जाग्याचेर वयता त्या जाग्याचेर स्प्रेड करपाक शकता. तेजे कॅर घेवचें पडटलें की थंयचो लोक सद्याक खंयचो आतां भायर वास्कोंतल्यान भायर सरून दुसरे कडेन सेटल जावपाक येना हेजें कॅर घेवचें पडटलें. ना डेफिनेटली लोक ताजी कॅर घेवचोच पडटलो. सो थँक्स अ लॉट. सकाळी सावन आमी कलंगूट आनी वास्को ह्यो दोनूय गजालींची अपडेट तुमचे म्हऱ्या हाडटात. वी आर ऑल्सो आनी एक अपडेट इन्वेस्टिगेटींग आसली इट. प्रमोद. या लौकीक गो अहेड. ओके, दुसरी गजाल जे मांगोर हिलची जालें, काल मायकल लोबोनू मेन्शन केलें जर 20 प्रोग्रामाची बी घरां आसतालीं थंय थोडे कडेन खूब कडेन ते स्लम टायप एरियाज तयार जाल्यात जंय घरां लागीं लागीं एक खुबश्या घरांचे वण्टी एक आसता, कॉमन वॉल आसता, वण्टी तेकोन तेकोन आसता. असल्या जाग्यांचेर कॅर घेवपाक जाय म्हणून मायकल लोबोन सीएमाक सांगलें. पूण आयज आमी सीएमाक तेजेर परत विचारलें जाल्यार तो म्हणपाक लागलो गोंयान असल्यो मांगोर हिल्स सारक्यो गोंयान हेर जितल्यो एरियाज आहा ते सगळ्याक सर्वे करपाचें गोवोरमेंटान ठरयलां की कोणाक कसले सिम्पटम्स आसा काय कितें हे जशी सर्वे तेंच्यांनी पयलीं एकदां ऑल गोवा केल्ली तशाच प्रकारची फक्त असल्या एरिये खातीर ते म्हापसा आसूं शकता, ते चिंबला आसूं शकता, असले जे मांगोर हिल टायप एरिया आहा तसल्या एरिये खातीर ते आतां सर्वे करपाचें डिसिजन गोवोरमेंटान घेतलां. थँक्स अ लॉट लौकीक शेलकार आशिल्ले आमचे बरोबर. आज सांजे परत आमी तुमकां ह्या आयच्या दिसाची फायनल अपडेट घेवन येतले. स्टे ट्यून्ड, टेक केअर. मोस्ट इम्पॉर्टंट, वॉट्सॅप फॉरवर्ड्सांचेर विश्वास दवरनाकात. आमी कंटिन्युअसली तुमकां अपडेट्स दितात. आमची ऑफिशियल प्लॅटफॉर्म्स जे आसात ऑन सोशल मिडिया ते तुमकां ब्रेकींग न्यूज दितात, इन्फॉर्मेशन दितात, अपडेट्स दितात. प्लीज फॉलो ओन्ली दोज. प्लीज फॉलो ओन्ली अवर डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स. वॉट्सॅपाचेर प्लीज विश्वास दवरनाकात. 1000 गजाली सुद्दां सुरू जातल्यो वॉट्सॅपाचेर. प्लीज रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, डू नॉट फॉल प्रे टू रुमर्स. आनी आमचे सगळे प्लॅटफॉर्म्स, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स कंटिन्युअसली एक्टीव आसात ह्या दिसांनी, ओन्ली बिकॉज वी नीड टू इन्फॉर्म पीपल आनी इन्फॉर्म करेक्टली. आमच्या म्हऱ्याक जेन्ना एक न्यूज येता तेन्ना लेट मी टेल यू व्हेरी फ्रँकली, आमी पयलीं तरी डबल चॅक करताले. आतां आमी डबल चॅकूय करना. आतां आमी 4-5 फावटी चॅकींग करतात बिफोर पुटींग इट आवट इन टू पब्लीक डोमेन. सो प्लीज डोंट ट्रस्ट रुमर्स. फॉलो अवर सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्स, फेसबूक जावं, ट्विटर जावं, ॲप. आमची ॲप डावनलोड करात. ताजेर तुमकां कंटिन्युअसली अपडेट्स मेळटल्यो. डायरेक्टली तुमच्या नोटिफिकेशना भितर अपडेट्स येतल्यो. डू दॅट आनी प्लीज रिसीव युअर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सीस ऑफ न्यूज अँड नॉट फ्रॉम फ्रिवलस सोर्सीस लायक WhatsApp. So please be alert, stay safe. We'll be back today evening with detailed updates of what has happened through the day on COVID front. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.